सुरुवात एक आम्ही गीत गाऊया नंबर A4 पेज नंबर 2 A4. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज अनिशा फेर्नांडीस आणि सांताना मेनेझीस आपलो जल्म दीस मनयतात. तांचे खातीर केरीत भाशेन आमी सांत मागुया. तेच भाशेन आयज महादोन प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार आमी समरमतात. तर वेदी सेवकां खातीर केरीत भाशेन आमी सांत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. आमी पाटलावदार न्हय थोड्याच सुवातांचेर पूण सगल्यांक. पाटलावदार न्हय थोड्याच घोटण्यांक पूण सगल्या वेळार. ह्या पासत आयचो विशय आमकां शिटकायता. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळो. आयज आमी महादोन प्रांतीक वेदी सेवकांक भेटयलेलो दीस समजता तेन्ना जावं वेदी सेवक व क्रिस्ती भाव भयणी कशी आमी सदांच जागृतायेन जिवूंक आमी सगल्या खातीर आनी खेरीत भाशेन वेदी सेवकां खातीर ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. सोम्या, ह्या संवसारांत तुजी सेवा करतना आमी कितली जागृताय सांबाळूंक ना. तुका गोवाय दिवंक जिवोचे परस तुजेर आमी आड गेल्या. वेलाचो इबाड करून आमी व्हड पिशापण केलां. आमकां बोगस सायबा. आमी पातकी म्हूण ओळखून आमी आमच्या पातकांची दूख धरता आनी तुजी काकूट मागता. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सगळीं आमी संगाता मोहीम घालुया. Tačai izskala savu sārī,
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या कोणवाल्या बापा, आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांत. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जानवाय पोरसुळीत तिचो पोरसोळ उरो जायना. तिचो मोग कोत्तात ती तिका रोखडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाक ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं ताव तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चित दवरून सोपून जानवाय. तिचे पासत जागरण करूंक रावतात तो रोखडोच कुसक्या माकडो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेर मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भुंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुजी पदवी आनी महिमा रावता हांव पळोवंक बगूं. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजी ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवार. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवलेल्या परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगळटले, तुज्या किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरीत दवरलां दिसता. जबाब. म्हज्या देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकाटाचे सावळेन खुशालकायेन मुरगळटा. हो पळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिंतून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. वागिवोन पावलून तेसोलिनीकारांक बरयलोलें पयलें चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, गोरवाचो नासलोलो हेरां मनशां परी तुमी करी नाकात. कोणती बरी जाय नाकात. मनशाची मरणाची न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनो जिवन जालो म्हूण आमी तो सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्ल्यांक तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांक ती मेल्ल्यांक तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगट्टेल्या महादेवदूतांचो ताळो गाजतलो
आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाट दवरून मेल्ल्यांक ती पयली पुनो जिवून जातली ते उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यान क्रिस्ताक अंतरोळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या देखून ही उतरां मनांत दवरून एकामेकाक बुजवून दियात देवाचें उतर उदकार सर्वेस्पराक जोय जोय जागृत रावात तयार रावात तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलो सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेम्योंक लागल्यो आनी निमल्यो पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो पळयात न्हवरो पावत येता ताका स्वागत दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें तुमचें इलें तेल आमकां दियात आमच्यो दिवल्यो पालवतात पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो सायबा सायबा आमकां दार उगड पूण ताणें जाप दिली हांव तुमकां खरेपणी सांगतां हांव तुमकां वळखना म्हणटच जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाल बाबा भयणीनो आयचो हो सेवा धर्म आमकां ह्या विशयाचेर नियाळूंक लायता म्हणटच जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत आमचे पिरगोजीचें कन्स्ट्रक्शन सुरू जावचे आदीं आमी जायती तयारी केल्या आमी बसून उलयल्या कशे भाशेन हें कन्स्ट्रक्शन करुया खंयचो प्लॅन आमी वापरुया बारीकसाणेन आमी आमचे प्लॅन थाऱ्यार घातल्यात आनी तेन्नाच की आमी पयशे एकठांय करूंक आनी ह्या बिल्डिंगाची सुरवात करूंक आमी गेल्या जेन्ना आमकां आतां मिसां सुरू करूंक लायल्या आमी बारीकसाणेन एक प्लॅन केला आनी तेन्नाच की पिरगोजीची सफाई बांक एका सायडीन मांडून कोदेलां ह्या फिरगोजीन घालूंक जायती तयारी केल्या आनी तेन्नाच की घोडेक 15 तारखेर आमी मिसां सुरू करता म्हणजे कितें करूंक आमी वेताना आमी जायती तयारी करता वी प्रिपेर बारीकसाणेन आमी तयारी करता
घोडेक माय पाय आपल्या भुरग्यां खातीर बारीकसाणेन पयशे जोडूंक आनी ते तांच्या शिकपांत वो हेर खंयच्याय कामांक जोडूंक बारीकसाणेन तयारी करतात. घोडेक बँकान सांबाळून ते दवरतात आनी तांच्या बऱ्या खातीर ते वापरतात. तर जायती तयारी माय पाय बी करतात आपल्या पुतादोवां खातीर. जेन्ना ही पुतादोवां घोडेक आपल्या काजराची ह्या काजराचे तयारेक लागतात तेन्ना हें काजार बरे भाशेन जावन तेन्नाय बी बरी तयारी करतात. जावं मिसाचे बलिदानाची तयारी, आपल्या खासगी जिविताची तयारी, जावं हॉलांत आनी हेर सगळी घरांतली तयारी. तर आमी जायती तयारी करून ह्या एक म्हत्वाच्या आमच्या जिवितांतल्या म्हत्वाच्या दिसाची आमी एके भाशेन आमी रावता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत हांगाच संपना. आमी ह्या संवसारांतली न्हंय म्हूण जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आमी स्वर्गा राज्यांत वचूंक गरज आनी थंयसर आमकां शिनवासोर देवान तयार करून दवरलेले आसा. तर थंयसर वचूंक आमी कितें तयारी करूंक जाय तें आमकां आयज शुभ वर्तमानांत आनी हेर 2 वाचपांनी आमकां पडून दिलेलें आसा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी जाणाव मरण आमच्या जिविताचें एके भाशेन हेतू न्हय, पूण ताच्या उपरांत कितें जाता तें आमच्या जिविताचें हेतू. जेजू म्हणटा आमी मेल्या उपरांत ताच्यान आमी पुनर्जीवन जाता. वी रेजुरेक्ट इन हिम. नवी मनशां आमी जाता. तर नवी मनशां जाताना कशे भाशेन हो नवो मनीस हांव जातलो हें आमी हांगाच आसतना तयार करूंक गरज. वी नीड टू बिकम वॉट वी वील बी हियर नाव ऑन अर्थ. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, कोण भाशेन आमी पिसाट ह्या 5 बायलां भाशेन ओ जागृत आमी हें आमी आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर नियाळूंक गरज. ह्या 10 अस्तुऱ्यांचेर नदर मारूया. त्यो आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरतात आनी थंयसर न्हवरो उशीर जालो म्हूण थंयसर ती रावतात. सगल्यो 10 अस्तुऱ्यो जागृत आसलेल्यो. त्यो न्हवऱ्याक येवकार दिवंक घोडेक रावताल्यो. पूण कितें जाता, न्हवरो उशीर जालो म्हूण ती न्हिदतात. 5च न्हिदतात, 10 न्हिदतात. 10 न्हिदतात. कितें जावंक जाय आसलें? 5 न्हिदूंक जाय आसल्यो, 5 जाग्यो रावंक जाय आसल्यो, पूण 10 न्हिदतात. म्हणजे आमी सगळीं वसोत, वी आर ऑल फ्रजायल बिईंग्स. आमी सगळीं वसोत आनी आमकां देवाचो आशिर्वाद, देवाचो सांगात जाय. सर्गीच्या राज्यांत वचून ताच्या सामकार बसूंक आमी ताची मजत मागूंक गरज. नाजाल्यार आमी ह्या 10 अस्तुऱ्या भाशेन जातलीं. आमी ह्या 10 अस्तुऱ्या भाशेन न्हिदलेल्या घोडेक. फुडें वचत जाल्यार आमकां दिसून येता ह्यो 10 आंकवारी मदें 5 आंकवारी आपलें तेल घेवन थंयसर आयलेलीं आनी ताका लागून उशीर जाल्या उपरांत पासून तांच्यो ह्यो दिवल्यो ती घेवन आसलीं. तेल तयार आसलें आनी त्यो दिवल्यो पेटलेल्यो आसल्यो.
आनी दुसऱ्यो 5 तांचेशी तेल नासलें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमच्यो दिवल्यो पेटलेल्यो आसूंक जाय जाल्यार आमचेशी तेल आसूंक गरज. तेल म्हणल्यार कितें काय हांगासर? तेल म्हणल्यार पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो तर आमी मागोना जाल्यार आमचें जिवीत हांगा थंयसर जाता. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा, पवित्र आत्मो आमकां खंयचे वाटेन चलूंक जाय तें दाखयता. तर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन परतून स्वर्गार गेलो तेन्ना ताणें म्हणलें शिसांत, हांव तुमकां एक शारोती धाडटलो आनी तो म्हणल्यार पवित्र आत्मो. हो धाडलेलो पवित्र आत्मो घेवंक आमी आयती जावंक जाय. वी नीड टू बिकम रिसेप्टेबल टू दिस होली स्पिरीट. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक गरजेचो आनी तो आमी मानून घेवंक गरज. ह्या 5 शाण्या वस्तुऱ्यांनी हो पवित्र आत्मो मानून घेतलो आनी ताणें दाखयलेल्या ह्या मार्गार ती चलूंक आयती जाली. तर आयज आमी होच प्रश्न आमकां घालूंक गरज. आमी आमच्या घरांनी जायत्यो दिवल्या भाशेन जायत्यो वस्तू आसा. पवित्र पुस्तक, तेज रोजार करूंक, पेसाचें कोण, आल्तार. पूण हें आसून आमच्या घरांत आमी मागणें करता काय? पवित्र पुस्तक आमच्या घरांत आसा पूण तें पवित्र पुस्तक घेवन आमी वाचून ताची नियाळ करूंक प्रयत्न करता काय? रोजराचें कोंत आमच्या बोळसांनी वा आमच्या घरांत आसा पूण तें घेवन आमी तेच रोजार करता काय? तर ह्यो दिवल्यो आसून तातूंत तेल ना जाल्यार त्यो दिवल्यो कश्यो पेट्टल्यो? पवित्र पुस्तक आसून, तेसाचें रोजरा कोंत आसून, आल्तार आमच्या सामकार आमच्या घरांत आसून मागणें ना जाल्यार कसलो फायदो? तर प्रितीच्या भावांनो, तेल म्हणजे पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक मागुया. आयच्या ह्या सेवा धर्मान आमकां 3 वस्तू करूंक एके भाशेन देव उलो मारता आनी त्यो म्हणल्यार पयले सुवातेर जागृत रावूंक, टू बिकम अवेर आनी तयार जावंक, जागृत जावन तयार जावंक. आमी नकळो जेजू आमकां केन्ना आपोवन वेतलो तो, पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसाव तेन्ना जागृत रावून जेजूच्या मोगान, जेजूच्या आदारान एक पावल मारूंक आमकां उलो. दुसरे सुवातेर आमच्यांनी एकल्याच्यान कांयच करूंक जायना, आमकां मागण्याची गरज आसा. तर हें तेल म्हणजे पवित्र आत्मो घेवन देवा कडेन आमी मागूंक गरज. वी नीड टू प्रे अलोंग विथ हिम. स्तोत्रकार जायत्या जाग्यांनी आमकां सांगता आमच्यांनी आमचें जिवीत एकल्याच्यांनी करूंक जायना पूण आमकां ताची गरज. वी नीड जीजस. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमच्या दर एका दिसा खासगी मागण्यांनी मागुया देवाचो आदार, ताचो सांगात, कित्याक ताच्याच सांगातान आमच्यांनी ह्या जिविताचे एक घोडेक एके भाशेन बरे भाशेन पावल मारूंक जाता. तर पयले सुवातेर जागृत रावून तयार जावून, दुसरे सुवातेर मागणें करून, आनी जेन्ना आमी हें केलां तिसरे सुवातेर आमचें जिवीत कितलेंय वायट जावं, कितलेंय अदृश्ट आमच्या जिवितांत येवं, कितलोय दुमाळो आमकां सोसूंक पडूं, आमी खुशाल बरीत रावून जेजूचें नांव दुसऱ्यांक परगटूंक वावरूंक
आमकां आयज देव उलो. तर हेंच करून प्रितीच्या भाव भयणो ह्या मिसांक आमकां सगल्यांक घोटाय आनी गोड मागुया. सगळीं उबी रावया. जेजू आमचो सांगात केन्नाच सांडिना. तर ह्याच बाबार्थान आमची सगल्यांची बाबार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचमेला आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या आसुल्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गोरबेन सांबाळलो आमकां बरेकाय जल्मलो वस्त्रांत काल आनी कसुसले ताका कुसार चडलो मेलोन ताका निकितलो तमेल्या मध्ये देवलो सेसा नागल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गदार देवाच्या उजव्यार बसला प्रितां जिव्या मेल्ल्यांची मंजुरी करून घेतलो सत्मार्ता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवण सस्ताचें जिवीत. आमेन. जेजू आमचो सोमी म्हणटा दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत देखून आमी जागृतायेन भरलोली जावन देवा बापाचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समेस्तांचे बरें चिंतून सगल्यांच्या जिविताच्यो दिवल्यो पेटलेल्यो सांबाळूंक वावरून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वेलाचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गींचे राज आसा हें मनान दवरून परजे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेलाचो बरो उपयोग करून तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. आमचे सगळे पिशापण पयस जावन सर्गींच्या राजा पासत व्हड शाणेपणान जागृतायेन वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना ताणीन सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करूं आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवाय दिवन जिवंक आनी तांचे वरवीं आमकां देव आपोवणे फावो जावंक खेरीत तांकां बापाची मजत मागुया. मोगाला बापा तुज्या पुतान आमकां स्वर्गीय राजाचें दार उगडून दिलां तर आमच्यो पेटलोल्यो दिवल्यो घेवन ताचे बरोबर भितर सरूंक आमची खालती मागणी मानून घे आनी आमकां जागृतायेन भर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनिक गीत गाऊया नंबर C18 पेज नंबर 36. Oh
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत दवरुया, आपल्या मनांत दवरुनी, आमच्या नांवान शुभेच्छा दाखोवपाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी सर्वेस्पराक आळवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवाक सर्व काली आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेली. तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवीन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सपुर्नायन एक, तशेंच तीं सपुर्नायन एक जावच्या तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांय कर. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनचे पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
bavartaco utporgotuja. Tuja prosami volor život ona volvi, tuja prosami somja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विसरलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो पागियोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान हाड. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोर चलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगती भाग्योन देवदूतां भाग्योन सुजे आनी सोरकाली तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्ववेदार बापा, सर्वोन्नर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संतां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडलो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां बस आनी आमकां कायदे पडूं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. देवा करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्याचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडली गोदी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान हस्ते तोंडान शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाची संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाची संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपोयल्या ती सुबावी.
सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें 5 वचोरूंक मेळटा थंय 8 पडूंक म्हाका दिला शीतल व्हांवते उदकाशी चोरयता म्हजी पावलां प्रार्थुया पोनवाऱ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्या तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे